आता खबरो विस्तारान पळोवया। भाजपाक लोकसभेचो दक्षिण गोंयचो जाल्यार विधानसभा पोटवेंचणुकेंत पणजेचो सीट वगडावचो पडलो। आमची गणितां चुकलीं, ती कित्याक चुकलीं तें कळ्ळें ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हटलां। दक्षिण गोंयचो लोकसभा सीट काँग्रेसी कडल्यान 9,000 मतांनी भाजपा हारलो। ते भायर सेगीत 25 वर्सां भाजपाच्या ताब्यांत आशिल्लो पणजी मतदारसंघय ताका सांबाळून दवरपाक जमलो ना। काँग्रेसीच्या बाबुशाक भाजपाच्या सिद्धार्था परस 1700 मतां चड पडली। हें खण प्रश्नांक लागून जालें काय सुदीन फॅक्टर प्रभावी थारलो ताचेर मुख्यमंत्री सादुरतायेन उलयलो। पणजे कित्याक मार बसलो ताचेरय मुख्यमंत्री उलयलो ना। पक्षाची मजतीन हे दोनूय सीट परत मेळटले असो विस्वास मात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायला। पणजेत थोडेशे आमी कमी पडले। पणजेत काही कारणास्तव आमी पणजेचो सीट जरी जिखूंक शकले ना। आमचो प्रयत्न आसतलो की फुडले फावटी मोठ्या मताधिक्यान आमी पणजे मतदारसंघ गेल्या 25 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी पणजे मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीच्या हातांतल्यान गेलो। हाजो आमकां खेद आसा, आमकां दुख्ख आसा। वैयक्तीक म्हाकाय हो सीट गेल्ल्याचें दुख्ख आसा, पण पार्टीच्या वतीन आमी परत एकदा संघटनेचें काम पणजेंतल्यान मोठ्या प्रमाणात वाडयतले। आनी तसो जर तुमी कंपॅरिजन करीत खंय आमचें गणित चुकलां हें आमकांय कळूंक ना, कारण लोकसभेक आमी पणजे मतदारसंघ जिखले, बट विधानसभेक तो आमी जिखपाक शकले ना, हाजें दुख्ख आमकां आसा। साऊथ गोवाच्या बाबतींत आमी हार्डली 9,000 मतांनी आमी फाटीं पडले। आमकां दुख्ख आसा की हो मतदारसंघ आमी जिखूंक शकूंक ना। ऑल्दो आमी जाका म्हणटा आमचो कार्यकर्तो, आमचो खासदार ॲडव्होकेट बाब नरेंद्र सावयकर खरें काम करपा खातीर तसो पळोवंक वता जाल्यार सदांच लोकां मदीं एप्रोचेबल आसलो, लोकांक सदांच मेळटालो। साऊथ गोवात कंटिन्युअसली जाचो प्रवास आसलो। गेली 5 वर्सां आपल्या MP लेड फंडाचो कंटिन्युअसली वापर करपी, बट कॉम्बिनेशन्स आनी हे जे आसा पळय ते खंय आमी फाटीं पडले हें आमकां कळूंक ना। मातशी वेगळी गणितां साऊथ गोवान जाली अशी म्हाका दिसता, बट तरी सुद्दां आमी न डगमगता साऊथ गोवाच्या बाबतींत आमी परत एकदा हेजो विचार केला आनी साऊथ गोवा सीट परत नक्कीच आमी परत जिखतले। येस, आय हॅड एनालायज्ड इन नॉर्थ इट इज दे ऑल पीपल हॅव सपोर्टेड अस डेफिनेटली। इन साऊथ देर इज मिक्स्ड रिएक्शन। 2-3 other constituencies the last time they had given us the majority, but this time it is not. In the last 2014 election they had given 2-3 in Margaon actually the last time we got the 1,000 lead, but this time the 2,000 lead had gone to them. That's why we can't say only the mining people. तशी पळोवंक वता जाल्यार आमची 2-3 कडेन लीड कमी जाल्या। आमी फक्त सुदीन ढवळीकाराचो झटकोचो म्हणूंक शकना, कारण तशी पळोवंक वता जाल्यार सांग्यार आमकां फाटली फावटी मोठी लीड मेळ्ळी, सावर्ड्यान आमकां मोठी लीड मेळ्ळी, कुडचड्यान आमकां लीड मेळ्ळी, मडगांवान आमकां लीड मेळ्ळी, केप्यां लीड मेळ्ळी, आमकां मर्मगोवाच्या 4 म्हणून चड लीड मेळ्ळी, थंयसरूय कमी जाल्या। त्या खातीर आमी नॉट ओन्ली तसो पळोवंक वता जाल्यार आमकां थंयसर आमी 1,000च्या लिडीन आसा अजुनूय बी मडकय। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।